दिवचले आझाद जामा मशिदीची नव्यान वेंचणूक घेवची अशी मागणी मुस्लीम भावांनी केल्या। मजगती मशिदीच्या फंडाचो गैरवापर जावन अर्थीक घोटाळो जाला असो आरोप मुस्लीम भावांनी करून बिरेस्तारा तशी कागाळ दिवचल पोलीस स्टेशनाचेर केल्या। कंपाऊंड आनी गैरव्यवहारा वयल्यान मुस्लीम वाड्यावयले आझाद जामा मशिदीच्या वेवस्थापन समिती मदीं फाटल्या कांय म्हयन्यांच्यान कोफुसांव निर्माण जाला। एकामेकाचेर आरोप जावपाक लागल्यात। सेक्रेटरीन पैशाचो गैरवापर केला असो आरोप मुस्लीम भावांनी करून ताणें सेक्रेटरी पदाचो राजीनामो दिवचो अशी मागणी केल्या। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत। तू मस्जिदीच्या पैशान कित्याक तू केस हे करता? तुका हा मरे आमच्या कडेन झगडपाचें आसा मरे, आमी समज कितें वायट केल्लें आसा, आमी समज कितें पाप केल्लें आसा न्हू, तू केस कर, तुज्या स्वताच्या पैशान घाल। तुम्ही 5 जाणां आसा मरे, तुमचे स्वताचे पैसे घाला आनी तुमकां जाय ते सुप्रीम कोर्टा मेरेन चला, आमी वचपाची आमच्या कडेन कापास्ताद आसा। तू मस्जिदाचे पैसे घेवन तू मस्जिदेचे हे फंड यूज करून कोणाक तू हे रुबाब मारून दाखयता? हे पुलीस स्टेशनान तू येता, तू हायकोर्टान तू वयता, आतां तू परत ती गेटीचो इशू लास्ट टायम आशिल्लो, आमकां गेटीचोय ते परमिशन मेळ्ळा। आतां गेटीचो परमिशन मेळ्ळें जाल्यार परत तेजे इगो हर्ट जालें। आतां तो परत कोर्टान गेला खंय आनी 27 जाणांचेर परत FIR कर म्हणटा। अरे बाबा, कितें चल्ला तुजें? कितें तुजें? तू मनीस काय आनी कोण? तू एक मस्जिदीचो सेक्रेटरी। एक मस्जिद म्हणजे कितें तें तुका खबर आसपाक जाय। मस्जिद म्हणल्यार पुलीस स्टेशनार वचपाचें नासता। मस्जिद म्हणल्यार मस्जिदेन बसोन कितें तें सॉल्व करपाचें आसता। आमच्या गांवांत तुज्याकून बरे बरे लोक आसा। आयज तुवें जी आमची गांवाची हालत केला पळय, ह्या बालाखान गोरीन, तुका सगळ्या गांवा कडेन माफी मागपाची गरज आसा। आयज तुवें जाणट्यांक सोडूंक ना, भुरग्यांक सोडूंक ना, कोणाकूच सोडूंक ना तुवें। आयज तुवें सगळ्यांक करून पुलीस स्टेशनार आनी कोर्टाक पावयल्लें आसा। तुका कितें गावता हें करून? तू व्हडलो तुका समज आमी सांगपाक जाय, तुका अशें दिसता काय तू व्हडलो सेक्रेटरी? तुका एक आमी तुका सांगूंक सोदता, तुका गळ्यान तुज्या फुलांची हे हार बीर घालून तुका स्वागत, तुका व्हडले हे सत्कार करून तुका जाय जाल्यार तुका आमी घरा व्हरून बसयता। तुवें बरें काम केलें म्हणून एकदां तू हे पोस्ट सोड कितें, आनी गांवाच्या आमच्या बऱ्या खातीर मातशें कितें तरी चिंत। लोकांक तो मस्जिदीन येवपाक आज लोकांच्या मनान भंय घातलेलो आसा, तेणें एक भंय घातलेलो आसा। लोक आज मस्जिदीन येवपाक भियाता, कित्याक वो खंय आमचेर केस करत म्हणून। आतां सुद्दां तो पळय पुलीस स्टेशनान येयलो कोणाचेर केस घालपाक। तो तेजें कामूच फक्त केस घालपाक, कित्याक तो आतां खंय रिटायर जाला आनी तो बेकार आसा। बाकीचे आमचे भुरगे खंय स्कुलाक वयता, कोण जॉबाक वयता, तांकां तरी बाबा सोड। हे आमचे बिचोली ते मस्जिद आहा पळय, ते जमातुल मुस्लिमीन आझाद जामा मस्जिद हेचे अंडर आसली सिन्स 1985 चलताली। आणि 3 वर्सान आमी तेंचे इलेक्शन घेताले आनी आमची नवीन कमिटी येताली। लास्ट आमचो इलेक्शन जालो 19 तेन्ना आमची नवी कमिटी फॉर्म जाली, तेतून 30 मेंबर आसले आनी तेतून बालाखान गोरी हो सेक्रेटरी जालो आनी मैनुद्दीन शेख हो ट्रेजरर जालो। आनी हेंचो टर्म सोंपलो 22 टर्म सोंपलो की हे सोडपाक रेडी ना जाले। सो आमी तांकां लेटर केलें, इवन ट्रेजराक तुमकां जाय जाल्यार लेटर दाखोवंक शकता हांव। ट्रेजराक लेटर केलो की बाबा तूं आतां कितें हिशेब दी, तुजो टर्म सोंपलो, हिशेब दी। पण तेंच्यांनी आमची कांय आयकूंक ना। मागीर आमी सेक्रेटरीक लेटर केलो, बाबा तूं जनरल बॉडी आपय आनी नवीन कमिटी फॉर्म करुया आनी आमचे हिशेब दाखोवया म्हणून। हो पळय हो आतां हेका लेटर केलो आमी हेका ट्रेजराक। तेजे मागीर आमी सेक्रेटरीक वर्बली सांगलें, पयलीं वर्बली आयकना जालो, सो आमी ताका एक लेटर केलो। एक फर्स्ट लेटर तेणी घेतलो, मागीर नेक्स्ट लेटर तेंच्यांनी तेगे घरा धाडलो आमी, तेणी पळय तेंच्यांनी तो रिफ्यूज केलो आनी तो घेवनाच जालो। आनी हेजे मागीर आमची बारीक बारीक इशू चालू जाले। डेली मिटींग प्रॉब्लम जावपाक लागले, कोण कितें तांकां विचारपाक गेले येवन डायरेक्ट कंप्लेन करपाक लागली। पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेनी खूब जाल्यो। मागीर PIन कितें केलें, एक तेंची मिटींग आनी गांवकालाची मिटींग अरेंज केली हांगा पुलीस स्टेशनारूच केली, की तेतून तेणें आपयलो आनी तेतून मामलेदारी आसलो आनी DYSP आसलो। तेंच्यांनी आमकां एक हे दिलें, प्लॅन दिलो की एक 5-5 जाणांची पयली एडॉक कमिटी करा। ती एडॉक कमिटी जाली आनी तेंच्यांनी मामलेदारान आमकां प्लॅन दिलो की इलेक्शन कशें कंडक्ट करपाचें, मेंबरशीप करून मागीर ते फॉर्म हे करून जनरल बॉडी पयली घे म्हणून सांगलो। जनरल बॉडी जाली, जनरल बॉडीक सगळो फूल गांव येयल्लो आनी तेंच्यांनी एक्सेप्ट केलें की इलेक्शन जावपाचो म्हणून। आनी मागीर आमी एडॉक कमिटी आसली पळय, तेंच्यांनी हे आमचे एज पर प्लॅन काम सगळें केलें। आनी जेन्ना इलेक्शन आसलो पळय, इलेक्शन डे तेंच्यांनी खंयचो लोकांक हाडलो आनी ते इलेक्शन डिसरप्ट केलें। इलेक्शन तेन्ना जावंक ना आनी तेन्नाच्यान इलेक्शन पेंडींग आसा। इलेक्शन पेंडींग आसा 22 मार्च 22 हेंचो टर्म सोंपलो, तो इलेक्शन पेंडींग आसलो। मागीर आमी परत इशू वाडपाक लागले, तो आमी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्राराक एप्रोच जालो पणजी आनी ताका कंप्लेन केली की ते इलेक्शन घेवपाक रेडी ना आनी आमचे फंड जाय तशें यूज करता म्हणून। सो आमची मागीर थंय 2-3 हियरींग जाल्यो आनी तेणी ऑर्डर काडली की हेच्या पयलीं हेंच्यांनी कितें केलें, हेंच्यांनी एक न्यू सोसायटी फॉर्म केली
मुस्लिम वाडा जमातुल मुस्लिम आझाद जमा मस्जिद सिन्स 1942 म्हणून आणि आपले पोस्ट असले पळय 4-5 जाणांनी ते सेम पोस्ट त्या सोसायटीन तेंच्यांनी घेतलं आणि तांकां एक एडवांटेज ही कितें जाली की ते सेम पोस्ट आसल्या खाल्यान ते सायनींग ऑथॉरिटी तेंचेच कडेन उरली फायनान्शियल ट्रान्जॅक्शन किंवा बाकीचे ट्रान्जॅक्शनाची मागीर आमी रजिस्ट्रारा कडेन गेले थंय हियरींग जाली आनी रजिस्ट्रारान ऑर्डर काडली की तेंच्यांनी जी नवीन सोसायटी केला पळय ती इज कम्प्लिटली डिफरंट ती आमच्या गांवांक लागना आणि आमचे गांव तेंचे हितून पडू शकना आणि ते आमचे हितून पडू शकना